मग बाबडानो आयज परतून देवाच्या उतरासून याळ करूंक आमी मातसो तयारी करुया. पवित्र आत्म्याच्या हाजीरपणान आमी रावया आनी सोम्याक नमस्कार करुया. भाग्यवन पावलून कलस्कारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. आवेस्वर 3 ओळी 15 आनी 16. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमचे मदें घट तिकाण करचें. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी देवगायनांनी देवाची वाखाणी करात. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ बाबडानो, आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा वाखाणी. जेन्ना गाब्रियल दूत सायबीन मायेक दिश्टी पडटा आनी तिका एक पूत प्रसूत जातलो, पवित्र आत्मो तिचेर सावळी घालतलो आनी हे भाशेन देवाचो पूत तिच्या कुशव्यान संभोवतलो म्हूण संदेश दिता, तेन्ना मोरी माय वाखाणेचें गीत गायता. ह्या वाखाणेच्या गायनान आमी बारिकायेन पळयता जाल्यार ती देवाचें विस्वाशीपण, देवाची काकूट आनी दया, देव सदांच आपणाच्या भासावण्याक थीर रावता, हे आपणाच्या मागण्यांत ती एके भाशेन विवर करून परगट्टा. हाका आमी वाखाणेचें मागणें म्हणटा. तेच परी मोगाळ बाबडानो आमी आनी एक गीत पळयता. फिलिपकारांक बरयल्ल्या चिटेंत 2 आवेस्वरान ओळ 6 ते 11. हांगासर सांब पावलू जेजून केल्ल्या समर्पणाची खबर करता. आनी कांय परी सोमी जेजू क्रिस्त खालतो जालो, खुर्सार मरो पर्यंत ल्हान जालो, आपणाकच ताणें खाली केलो, हें सांगून तो देवाची स्तुती करता, वाखाणी करता. तर वाखाणी म्हळ्यार मोगाळ बाबडानो, जेन्ना आमी देवाचे गूण म्हटल्यार ताचें विस्वाशीपण, ताचो मोग, ताची दया, कणवळाय, उदारपण आनी कृपा आनी तशींच ताची कर्तुत्वां आनी कार्यां आमी जेन्ना मागण्यांत बारिकायेन तेचो विवर करता आनी आमी परगट्टा आनी देवाक दिवंक जाय तो फावो तो मान आमी दिता, तेन्ना हाका आमी वाखाणेचें मागणें म्हणटा. वाखाणेचें मागणें मोगाळ बाबडानो भोव व्हड जावन आसा, उंचलें जावन आसा. तें सांतां आनी भाग्यवंतांचें मागणें, देवदुतांचें मागणें आनी देवाक मानता तसलें मागणें जावन आसा, व्हडतें मागणें जावन आसा. आनी हें मागणें आमी पळयता दर एका साक्रामेंताच्या सेवा धर्मेन. पूण हे मागणें मोगाळ बाबडानो कातोलीक पवित्र सभेच्या समुदायाच्या मागण्यांत, जशें आमच्या फिरगेजेन वॉर जाता तेन्ना ह्या दिसांनी आमी युट्यूबाचेर रितीरेन भाग घेता तेन्ना हातूंत आमकां चडशे वाखाणीचें मागणें आयकोंक मेळना.
आनी एक उणेपण जावन आसा आमच्या समुदायाच्या मागण्याचें. तरी आसतना आमी पळयता मोगाळ बाबडोनो शास्त्रांनी स्तोत्राच्या पुस्तकांत हे वाखाणेचे मागणे दर एका आवेस्वरान आमचेर म्हणूं येता आमकां मेळटा. तशेंच प्रकाशनेचें पुस्तक आवेस्वर 4 वळी 8 ते 11 आमकां सांगता की दीस आनी रात सर्गार देवाची वाखाणी जाता खंय. सांत पेद्रूची चीट दुसरो आवेस्वर वळ 5 म्हणटा, देवाक मानतात तसले आत्मीक योद्न भेटोवन दिवच्याक तुमी एक पवित्र याज्ञिकी कूळ तुमी घडोवन हाडात. आनी उपरांत आमकां 9 वळीन आमकां मेळटा की देवान तुमकां काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत हाडल्यांत ताची विचित्र कर्तुत्वां परगटच्याक देवान तुमकां विंचून काडलेलें कूळ, राजकीय याज्ञिकी कूळ, संस्कारलेलें राष्ट्र आनी आपली काशा पोरसां तुमकां केल्यात. म्हणटच मोगाळ बाबडोनो हेचे वयल्यान आमकां गमोन येता की देवाक मानता तसलो आत्मीक योद्न हो मागणें जावन आसा वाखाणेचें मागणें. आनी तशेंच हे वाखाणेचें मागणें जावन आसा आमच्या आपोवण्याचो मुख्य भाग. पूण मोगाळ बाबडोनो हे वाखाणेचें मागणें देवाक मानता तसलें जावंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आमकां पवित्र आत्म्याचे भरतेची गरज. पवित्र आत्मो जेन्ना आमचेर देंवोन येता तेन्ना आमकां देवाची महिमा दाखयता. आमी खुशालकायेन भरता आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी आनी उल्हासोन तेन्ना आमी देवाची वाखाणी करूंक पावता. आनी देखूनच एफेसकारांक बरयल्ली चीट 5वो आवेस्वर वळ 18 आनी 19 आमकां सांगता की पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जायात. आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन स्तोत्रां आनी गितांनी आनी गायनांनी भक्ती गायनांनी देवाची तुमी वाखाणी करात. पूण पयले तुमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जायात. पूण त्याहून अदीक मोगाळ बाबडोनो जशे परी तो एक कटकार जो सामारितान जावन आसलेलो तो परतून येता, वाखाणी करीत परतून येता आनी सोम्या जेजूच्या पांयां पडोन तो आर्गां दिता, आर्गां भेटयता. तेच परी मोगाळ बाबडोनो उपकारीपण चड गरजेचें. कित्याक ह्या उपकारीपणांतली आनी दिनवाशीपणांतली ही वाखाणी उपजता. वाखाणी एके भाशेन उमाळोन येता. आनी हें आमी भोव बरे भाशेन पळयता सायबीण मायेच्या जिवितांत. उपकारीपणान भरोवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन ती वाखाणेचें गीत गायता. पवित्र आत्म्याक जेन्ना सायबीण माय आनी जेजूचे आपोस्तल आनी शिश्य राखोवन रावले 50 दीस ते मागण्यान बसले तेन्ना आमकां सान लुकाचो शुभ वर्तमान आवेस्वर 26 वळी 52, 53 आमकां सांगता की थांबोन आसतना जावं देव मंदिरांत जावं ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत एकाच मनान ते देवाची तुस्त आनी वाखाणी करताले खंय. आनी देवाची तुस्त आनी वाखाणी करता करता आसतना 50व्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देंवोन आयलो. एके भाशेन देवाचें आजीरपण तांच्या मदेकांत आयलें, देवूच तांच्या मदेकांत देंवोन आयलो. आनी जेन्ना देव आमच्या मदेकांत देंवोन येता तेन्ना सांत गाब्रियलान सायबीण मायेक
म्हटलेली उतरां सान लुकाच्या इवांजेलान पयल्या आवेस्वरान 30 आनी 7 ओळीन की देवा कडेन जायना तसलें कांय एक ना हें घडून येता. पवित्र आत्मो आनी देवाचें आजीरपण आनी देव आमच्या मदेकात येता तेन्ना देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना असर्या आनी विजमितांक घडटात. सांत पावलू आनी सिलासाकय बंदखणींत घातले आनी मोद्यांनीर कैदी आयकतात की ते देवाची वाखाणी करतात. गितां गायना उदेशी वाखाणी करतात आनी वाखाणी करता आसतना ती बंदखण बुनयादी सयत म्हणजे हालता, दनकाप जाता आनी त्या बंदखणीची दारां उक्तीं जाता आनी तांकां सुटका मेवता. आयज घडयेक आमी जिन्सा भासांचे बंदखणीन आसा, जावं आत्मीक काळजा मनाची बंदखण, कुडीची बंदखण, वा आमच्या फॅमिलींत वा आमच्या जिवितांत फुडारांत आमी जरी तर वाखाणी केली जाल्यार, चड आमी वाखाणी केली जाल्यार, कित्याक पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हटलेलें आसा की तुमकां कितें जाय तें देव आदी फुडेंच जाणा. तर आमी चड वाखाणी केली जाल्यार आमी आमच्या दर एका बंदखणींतली सुट्टले. तर मगाळ बाबडोनो हेब्रोवांक बरयल्ली चीट 13वा आवेस्वर वळ 15 आमकां सांगता तशें सदांच जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची आमी वाखाणी करुया आनी ताका आमी फावो तो मान आमी ओपोवन दिवया. तर ह्या वेळार आमी कृपा मागोया. सोम्या तूं आमकां आदार दी, पवित्र आत्म्याची भरती दी, आमच्या काळजान मनान उपकारीपण दी. आमकां सोम्या तुजी महिमा आमच्या जिवितांत तूं दाखोवन दी आनी आमच्या काळजांत आमच्या जिवाच्या खोलायेंत सगळ्या वेळार तुका मानता तसली वाखाणी आनी स्तुती उमाळोन येवं दी म्हूण आमी परतून मागता. रिबा दारा राम हाराय शिकेदेरी राम हाराय सिदेरी राखेरी राम हारा दा 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 लावादी खेरी राम हाराय शिकेदेरी राम हाराय सिदी दी दा 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 रेखेदेरी राम हाराय शिकेदेरी राम हाराय सिदी दी दा 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 रेखेदेरी राम हारा सिदी दी दा 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 खेरी राम हाराय शिकेदेरी खेरी राम हाराय सिकेदेरी राम हारा दा 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 विखेरी राम हाराय शिकेदारा. ये पवित्र आत्मे आमच्या जिवितांत देव, आमचे दोळे उक्ते कर, आमचे कान उक्ते कर, आमची जीब तूं सोडय देवाची स्तुती करूंक, वाखाणी करूंक. ये पवित्र आत्म्या तुका आमी स्विकारता. देव बरें करूं. मगाळ बाबडोनो सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, तेची मजत, ताची आशिर्वाद आनी ताची देणी तुमच्या जिवितांत आसूं.